70 म्हालात वेगवेगळ्या भाज्यांची लागवड करपाक सुरुवात केला। हातून तांबडी भाजी, मुळो, चिटकी, वाल, वालपापडी, अळसाणे, मिरसांग तसेच भेंड्याची लागवड केल्या। शेतकी खात्यान भाज्याच्या बियाणाचेर 50% सवलत दिल्याचे शेतकी अधिकारी विश्वनाथ गावस हाणें सांगले। वाळपय शेतकी अधिकारी आणि शेतकी खात्याच्या हेर कर्मचाऱ्यांकडल्यान योग्य सहकार्य आणि वेळ मार्गदर्शन दिवपाचे काम सुरू आसा। गावांनी सेंद्रिय पद्धतीन भाज्यांची लागवड करता, देखून बाजारात या भाज्यांक मागणी असता। तर आता ह्या उन्हाळ्याच्या दिसाची जी भाजी लागवड आसा ही आता चालू जाल्लेली कडेन आसा। तर आमचे जे शेतकार आसा आमच्या तालुक्यातले ते चडशे जण जी उन्हाळ्याची भाजी आसा आमी तेका रबी म्हणटा ती रबी वेजिटेबल हे कल्टिवेशनाक चालू जाल्लें आसा। आणि आमच्याकडे डिपार्टमेंट 50% सवलतीन जी बियां आसात भाजयेची ती शेतकऱ्यांक दिली वयता। त्या भायर शेतकऱ्याने आपल्याकडली जी बियां पयलीं काडलेली आशिल्ली त्या भायर बाजारानूय सुद्दां बाजाराच्या दिसांनी जी बियां येतात ती घेवन शेतकार आता चालू करतात। आणि ह्या डिसेंबराच्या एंडिंगाक किंवा जानेवारीच्या पहिल्या 15 तारीख पर्यंत जवळजवळ 50 ते 60% भाजयेची लागवड जातली। तर आमकां अपेक्षा आसा की ह्या वर्सा 20 हेक्टराच्या वयर जी भाजी आसा तेजी लागवड जातली म्हणून। आणि डिपार्टमेंटाने आज आतापर्यंत चालू जाल्लेल्या 50 किलो जे भाजी आसा ती जी बियाणे आसा ते दिल्ले कडेन आसा। आता प्रामुख्यान 70 तालुक्यात मिरसांग जी आसा ती ह्या दिसांनी मिरसांग लायतात। भेंडी आसा, त्या भायर चिटकी मिटकी आसा, जावं मुळो आणि तांबडी भाजी ही प्रामुख्यान लायता। मुळो आणि तांबडी भाजी ही आता सुद्दां बाजारात अवेलेबल आसा की ज्या लोकांनी रोखडोच पावस सोंपल्या उपरांत तुळशीच्या लग्ना उपरांत जेंच्यांनी चालू केल्लें आसा त्यांची आता जी भाजी आसा ती अवेलेबल जाल्या। इवन आमच्या फार्माचेर सुद्दां भाजी घातल्या ती आता अवेलेबल जाल्ली आसा आणि शेतकऱ्यांक ती घेवपाक किंवा जे गिरायक आसा तेंच्यांनी ती घेवपाक जाता। आमच्या कडेन दर सोमारा आमी भाजी विकपाक दवरता। कितले हेक्टर 70 यंदा लागवड? एक अपेक्षा आसा की 20 हेक्टराच्या वयर भाजी जातली, कारण बारीक बारीक पोरसां जी म्हणटा परस बाग आसा ती गांवांतली प्रत्येक महिला आसा ही आपणाक जितली भाजी लागता तितली भाजयेची लागवड करता। त्या भायर ज्यो मिरसांग पावसाच्या दिसांनी जो मसालो करपा खातीर मिरसांग जाय हेजी बी आपण ती तयारी करून दवरता। ती प्रत्येक बायल जी आसा ती बारीक बारीक कुणये म्हणटा त्या भाशेन करून एक 500 किंवा 200, 500, 1000 इतल्या स्क्वेअर मिटर पर्यंत एक फॅमिली आसा ही कल्टिवेशन करतात। आमकां खबर आहा की 70 ही कृषी प्रधान आसा आणि वेगळे वेगळे ऋतूचे वेगळे वेगळे पीक आमचे शेतकार घेत असता। आता जो डिसेंबर म्हयनो हा हेतून रबी क्रॉप घेवपाक शेतकारांनी सुरू केल्ले आहा। यंदा जो पावस आसलो तो मातसो उशिरा जालो, ताका लागून मातशे हे पीक घेवपाक मातशे उशीर टायम जाल्लो आसा। पूण आता ह्या म्हयन्यान जास्ती लोकांनी आपली जमीन आहा ती मशागत केलेली आसा आणि आता भाजी पालो लावपाक तेजी सुरवात केलेली आहा। चडशी भाजी जी तांबडी भाजी आसा, मुळो आसा, तातून चिटकी आसा, ह्या प्रकारची भाजी तेंच्यांनी सद्या बियाणे घातलेले आसा। कृषी खात्यातर्फे 50% सवलतीन बियाणे उपलब्ध केलेले आसा आणि 50 किलोच्या वयर तेंचे ह्या वर्सा पहिले जे टप्पो आसा तेतून बियाणे लोकांनी घेतलेले आसा। ह्या वर्सा कृषी खात्याची म्हायतीनुसार अशें आसा की 20 हेक्टर जी जमीन आहा ती भाजीपाल्याची लागवडी खाली येतले आणि तातून जे आमचे युवा वर्ग आहा ते जास्ती प्रमाणात ह्या वर्सा भाजी लागवड करता। ही 70 खातीर खूब अभिमानाची गोष्ट आसा की आयचे जे पिढी आहा तांकां भाजीपाल्याचे जे म्हत्व आहा ते खबर आसा। आमकां खबर आहा ती बाजारांत जी भाजी येता ती रासायनीक आसता आणि ताका कॅमिकल बी यूज करता, पूण जी आमची गांवठी भाजी आहा ताका सेंद्रीय पीक म्हणटा आणि हेका खूब मागणी आसा। आणि बाजारपेठेन आता हळूहळू भाजी येवपाक सुरू केलेली आसा। आमी सद्या आता कोपर्डे हांगासर आसा आणि हांगासर मुळो, तांबडी भाजी आणि वेगळे वेगळे प्रकारची भाजी लायलेली आसा। ह्या वर्सा 20 हेक्टर जे क्षेत्रफळ भाजीपाल्याक येता हेका लागून फुडली स्वयंपूर्ण भारत आणि आत्मनिर्भर भारत आणि स्वयंपूर्ण गोवा ह्या वाटेर आमची 70 आसा। वाळपेच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर सपना सामंत।